ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. Yeswe स्तोत्र. Alleluia, 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 Yeswe स्तुति, Yeswe स्तोत्र. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्तुति यीशु. स्तुति यीशु. अगलाब यीशु. अगलाब यीशु. आराधन यीशु. आराधन यीशु. अर्गान यीशु. अर्गान यीशु. Hallelujah. 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 मोगाळ भावानो बहिणीनो सोम्याची स्तुती करा. घुमटा वाजोनो नाचोनो ताची स्तुती करा. कीर्तन 150 म्हणता तांबडो दर्यो उतरतच मोइसे आणि सांगाती देवाची अर्धगां स्तुती करूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. निर्गमनाचे पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 1 थंयसर म्हणटात सर्वेस्पराक हांव कीर्तनां गायता. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन. तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटा. ताजी वडवीक हांव गायता. कीर्तन 89 कीर्तनकाराच्या उतरांनी आमकां जायते कडेन वाचूंक मेळटा. सोम्याची स्तुती इस्रायल पर्जन केल्ली. तांकां सोडवून थंयसर लाभता आसतना तांची देवाची स्तुती तांणी केल्ली. कीर्तन 89 वाक्य 1 सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक सदांच गायतलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोम्यान जायते उपकार केल्यात. हर एक घडये तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उपकार करतेच आसा. म्हज्या जल्मांत आज पर्यंत आतां पर्यंत
जायतें बरेंपण जेजून केलां ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवंक फावो आमची जबाब जावन दी अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजो देव देखून अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या तूं म्हजो राय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजो देव सोमी आनी धनी देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपी खरोच हजारा साय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू तुजेंच मास आत्मी खान जावन हर एका मिसाच्या बलिदानान तूं म्हाका दिताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू हो सोबीत दीस पळोवंक तुवें म्हाका फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत कस अनवरां येता आसतना तुवें म्हाका रक्षक जावन तुवें म्हाका राखलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुवें केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू हेर व्यक्ती जावन म्हज्या जिविताक तुवें बरेंपण केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका दिल्ल्या आवय बापाय खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका तुवें दिल्ल्या शिक्षकां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका तुवें दिल्ल्या याजकां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत हर एका घडये तूं बरेंपण करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगळा सोम्याक आमच्या रायाक आमी अर्गां दिवया तुमचे उलय तुमी कुटसोव येता तुमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण ह्या वेळार तुमी उडासा घाला आनी सोम्याक अर्गां पटया अर्गां तुका सोम्या जेजू 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 मोगाळ भावानो भयणीनो सोम्याक आमी अर्गां दिवंक फावो ह्या वेळार तुमकां मेळिल्ले सर्व उपकार तुमच्या मोदीक हाडा तुमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण सोम्यान तुमकां केल्लें बरेंपण जावंक बरो विविध मनशां रुपार सोम्यान तुमकां बरेंपण केलां त्या व्यक्तीक तुमच्या मोदीक हाडा सोम्याक सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती आमी करया सोम्याच्या नांवाक महिमा आमी दिवन ताची स्तुती करया कितलें बरें नांव ताचें सोम्याचें नांव
सगळं लोक गसता ताका सगळ्या गांवान गांव संवसारार ताचें नांव सदांच सदैव जावं रसला म्हाका वाका नोंगो देखून गायता हांव हें गीत गावया उबे रावया सोमयाचें नांव आमी गावया स्तुती करुया ताका पाणसंको 41 पेज नंबर 41 बेटून सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा ठेवन स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा ठेवन स्तुती ताची करया कितले बरे नाव ताचे सोमयाचे नाव सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव संसारार ताचे नाव सदां सदैव जावं रस्ता म्हाका वाकाणो देखून गायता हांव कितले बरे नाव ताचे सोमयाचे नाव सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव संसारांत ताचे नाव सदां सदैव जावं रस्ता म्हाका वाकाणो देखून गायता हांव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा ठेवन स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करया सोमेस्तांक सोम्यान बरें केलें त्या सोमयाच्या नांवान पिडेस्त बरे जातात सोमयाच्या नांवान कोण दुखेन येता दुखीन येता तो बरो जाता ताका बुजवण मेळटा सोमयाच्या नांवान मेल्ले जीवन जातात सोमयाच्या नांवान सांडून गेल्ले पाटी येतात हे जावन आसा वर्ते नांव सोमयाचें सोमेस्तान बरें केल्लें सोमयाचें नांव पिडेस्तान खून केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोमेस्तान बरें केल्लें सोमयाचें नांव पिडेस्तान खून केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करया संवसारार समाधान हाडून दिल्लें नांव तें सगळ्या लोकांक सताची वाट शिकयल्लें नांव तें काळोखांत बुडलेल्या लोकांक उजवाड दिल्लें नांव तें पातकांत आसलेल्या लोकांक सुडका दिल्लें नांव तें सोम्याचें नांव तें संसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक सदाची वाट दाखोवन दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव पातकांतान सुडका दिवन बचाव केल्लें नांव संसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव
सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्या उसवड दिल्लें नांव पथकातावन सुटका दिवन बाचाव केल्लें नांव सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया सौम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया हालेलुया 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 स्तुती तुका हालेलुया 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 आम्ही बसया सोम्याचे नाव आपयल्या तक्षण सोम्याच्या नांवान आमी कितेंय सांगल्या तक्षण थंयसर बरेपण जाता सोम्याच्या जिवितांत पळय पवित्र पुस्तकांत आमी पळोवचें जाल्यार हर एक व्यक्ती जे कोण जेजू चर्चेन आयिल्लो तो बरो जावन फाटीं गेल्लो प्रेज द लॉर्ड कोणी मनीस निराशेंत फाटीं वचोंक ना एकलो ग्रेस्त तरणाटो मात्र जेजू चर्चेन आयिल्लो फाटीं वता आसतना निराशेंत गेल्लो कित्या खातीर कित्या खातीर ताचे थंय मस्त आसलें पूण दिवंक तो फाटीं सरिल्लो केदळा आमी क्रिस्त थंय येता आमचें म्हणलें कितें आसा तें सगळें सोडून क्रिस्त थंय आयल्यार आमकां हर एकल्याक बरेपण जाता जर आमी सोडूंक तयार ना जर आमी आमचें थंय आसलें स्वार्थ मोसोर हगें जिद्द हें सोडूंक आमी तयार ना तेदळ आमचें थंय बरेपण जायना जेजू थंय बरेपण जाल्ल्या व्यक्तीक पळया तांकांच समर्पूंक ते तयार आसले तांकांच दिवंक ते तयार आसले जाकेवाचें जिवीत पळया जेजूक पळोवंक तो मोठो म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा खंय सोडलो तो रुमडेच्या रुखाक सोडलो रुखाक सोडून जेजूक पळोवची आशा ताका आसली ती आशा आमकां आसा जाल्यार सकड सोडूंक हांव तयार आसता हेरांक बरेपण करूंक म्हज्यान साध्य केदाळा म्हाकाच हांव खाली करना म्हाकाच सोम्याच्या हातांत हांव दिवंक शकना तोळ मात्र तें साध्य ती रक्तस्रवान 12 वर्सां कश्टो नासलेली स्त्री जेजूचें आंग वस्तर आपडेन जाल्यार हांव बरी जाताली हांव म्हणून फातयोन ती आयिल्ली आनी कितें जालें कितल्या जागी दाखरांशीन ती गेल्ली पूण जेजू चर्चेन आयिल्ल्या उपरांत ती बरी जाली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्याच दिसा आदी हांगास एक अक्रिस्तांव स्त्री आयिल्ली आनी तिचे थंय जायते पिडा आसली आनी जायतीं वखदां तिणें गेल्लीं जायत्या बोटां गेल्लीं दुसरे कडेन दुसऱ्या मागण्याक दुसऱ्या हेर धर्माची ती जाल्ल्यान दुसरे कडेन ती गेल्ली पूण कांयच बरेपण तिका जावंक ना एका क्रिस्तांव स्त्रियेन तिका ह्या पवित्र जाग्या विशयान सांगलें आनी हांगासर येवन भावार्थान तिणें मागलें आनी हांगासर उदक तिणें सेवल्लें आनी जें कितें 18 वर्सां कितलीं वर्सां थावन तिचे थंय तिका जेवल्लें खाण वचनातलें
संपूर्ण रीतीनं त्याच दिसा ती गुण जाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हे एक बरेपण, हे एक अजाप जावंक बरो पुनो ती फात येयली, भावार्थान फात येयली, गुण जाता म्हणून फात येयली. देखून तिचे थंय बरेपण जालें. तसले जायत्यो संगती हांगासर हांवें आयकल्यात. जायत्या लोकांक थंय जावचें बरेपण हांगासर पळयलां. फाटल्या 5 म्हयन्यांनी कितल्या जागी लोकांक बरेपण जावचें, बरेपण जाल्लें तांणी दिल्ली साक्ष हाका साक्ष जावन आसा. ह्या पवित्र तळार जे कोण हांगासर येता ताका बरेपण जाता. कित्याक भावार्थान आमी आयल्यार, भावार्थान सोम्याच्या पांयांतळी आमी आयल्यार खंडीत जावन आमकां तें मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावानो भयणीनो, त्याच सोम्याक आमी ह्या वेळार त्याच भावार्थान ताका आमी स्तुती करया. त्याच भावार्थान आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार त्या भरवशान ताका आमी महिमा दिवया. आमचे थंय आसले सकड जे कितें संवसारी संगती आमकां ओडटात ते पयस करूंक सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्याक संपूर्ण रितीन ह्या वेळार आमकांच आमी भेटोवन दिवया. खंडीत जावन म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेपण जातलें. गितां पुस्तकांत गीत संको 16 आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. पांच संको 20. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा. सांगता आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोचा बापा. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. महिमा महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्रज्ञ, आराधन तुका पराक्लीत. आराधन आराधन तुका पवित्रज्ञ, आराधन तुका पराक्लीत. महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा
तुका स्तुत्नाथ स्तुत्नाथ हालेलुया 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 अर्गांचे येशू अर्गांचे येशू अर्गांचे येशू अर्गांचे येशू वंदनचे येशू वंदनचे येशू वंदनचे येशू वंदनचे येशू मोखाळ भावानो बहिणीनो सुमयाची स्तुती आम्ही केली सुमयाक आमच्या काळजांत धांवन आम्ही अर्गां पाठयली आनी ह्या वेळार सुमी म्हजे आनी तुजे कडेन उलोवंक अतिरेकता सुमयाचें उतर आमकां हर एक रितीन व्हळ दिता आमच्या मोतीक समाधान दिता हें देवाचें उतर आमकां हर एक रितीन सांबाळटा म्हजी जिवीत हांवें कशें बांदून हाडी जाय म्हणून सांगता आनी प्रत्येक रितीन हें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका रक्षण दिता हें देवाचें उतर आयकोंक आमकांच आमी आयतीं करया आमच्या काळजाचेर आमचे हात आमी दवरया हें देवाचें उतर आमी आयकत आसतना प्रत्येक रितीन हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत कशें सुमयान सगळ्यांक बरें केलें कशें सुमयान ह्या संवसारांत बरें करीत गेलो तेच परी हांवें आनी तुवें बरेंपण करूंक म्हज्या काळजाक हें उतर लागूंक म्हज्या काळजाक म्हज्या मोतीक हें उतर हांवें जें कितें हांव चिंतून आसा तें म्हज्या मोतीक रोंबोवंक सुमयाचो आदार आमी मागया पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे थंय राव हें देवाचें उतर आयकोंक नियाळ करूंक सुमया तुजी कृपा म्हाका दी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान प्रत्येक रितीन पवित्र आत्म्याच्या ससायेन हें देवाचें उतर आमी आयकत आसतना प्रत्येक आशिर्वाद सुमी म्हाका आनी तुका दिता प्रत्येक रितीन सुमयाची कृपा म्हाका आनी तुका तो दिता देवाचें उतर आयकोंक आमकांच आमी आयतीं करया आमी उबी रावया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूम्या अध्याय 11 वाक्य 15 थावन 20 आनी 6 पर्यंत पुनून तांचे मदले थोडे म्हणाले देवसाराच्या मुखी बेलजेबुलाचे शातेन तो देवसार चडयता हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत धांवन एक खुणाकर्ण दाखयसय म्हणटले पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज्य विबाड जायनासतना रावना तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरानय दसवाड जायनासतना उरना तेच परी सैतानाचे पक्षेचे एकामेकाक उपराटीत जाल्यार ताचें राज उरचें कशें हांव बेलजेबुलाचे शातेन देवसार धांवडायता जाल्यार तुमचे शिस कोणाचे पदवेन धांवडायतात अशें तांणीच तुमकां आपणादी म्हण काडलेलें बरी जालें पूण देवाचे पदवेन हांव देवसार धांवडायता जाल्यार दुबावा विनय
देवाचें रास तुमचे थंय येवन जाला. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोन ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे संगता ना तो म्हजे विरोध सय. जो कोण म्हजे संगता पुंजयना तो निसाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागलेलो देंवसार ताचे भितर भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यांत भोंवता. पूण थंय आसरो ताका मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर सरन आयिल्ल्या म्हज्या घरास्त फाटीं वेता म्हणटा. अशें फाटीं येतच तें घर जाडन नितळ दवरलें पळयता. तितल्यार तो भायर येता आनी आपणा आपणा चड नसते हेर 7 देंवसार हाडून येता. ते सर्व भितर सरन थंय आपलें ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेंचे प्रास पास्ट जाता. देवाचें उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. आमी बसया. जेजू क्रिस्त दे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी हर एकली बरेपण करूंक आशेता वा आनी एकल्या जावन बरेपणूच आशेता. कोणी म्हाका पाड करी जाय म्हणून कोणी आशेना, वय न्हय. कोणी म्हाका वायट करी जाय म्हणून कोणी आशेना. पूण जायते फावटी हांवें आनी एकल्याक बरें करता आसतना जर म्हाका वायट आयकोंक मेळत तर बेजार जाता. केन्ना म्हाका बरें केल्ल्याक हांवें सकयल हेरांक बरें केल्लें आयकोंक मेळटा आसतना मस्त दुखता काळजाक. पूण हांवें बरेंपण करचें सोडचें गी. हांवें आनी एकल्याक बरेंपण करचें रावोवचें गी म्हणलें सवाल. जेजूचें जिवीत पळया. हांवें सुरवेर सांगलें ताच्या जिवितांत तो बरेंपण करनच गेलो. ताका टिका आयकोंक मेळ्ळी, वय मो वय न्हय. जेजूक टिका आयकोंक मेळ्ळी, मस्त कडेन टिका आयकोंक मेळ्ळी. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें थंयसर जेजू कोणाच्या नांवान देंवसार तोंडयता म्हणाले ते देवाच्या नांवान गी देंवसाराच्या सक्तेन कोणाच्या. हां, बरेंपण करता आसतना टिका आयकोंक मेळटाच. पूण जेजून खंयसरी बरेंपण करचें रावोंक ना. निमाण्या खुर्सा पर्यंत तो बरें करीत गेलो. तें हांवें आनी तुवें शिकोवंक जाय जेजूतावन. म्हज्याच मोगाचे, म्हज्याच कुटुंबाचे, म्हज्याच रक्त संबंदांच्यांक हांवें जायतें बरेंपण केलां. पूण म्हाका आयकोंक मेळटा. म्हज्या विशयान नाका जाल्लें उलयतात, म्हज्या विशयान फाटल्यान उलयतात. पूण हांवें बरेंपण करचें सोडिनाये. हांवें बरेंपण करनच रावूंक जाय. त्या वेळा मात्र हांव खरोशीच जेजूचो जावंक पावता. रायाचें पुस्तक, रायाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 17. ताणें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तुमी विसरचो न्हय. तुमी परक्या देवाचें आराधन करचें न्हय म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी
अशें साहित्य धाकलें आमकां वाचूंक मेळटात पवित्र पुस्तकांत आनी आमकां प्रत्येक रितीन देवाच्या उतरांत रावनूच आमी प्रेरीत जावंक एक अवकाश आमकां मेळटा देवाचें उतर आमकां साहित्य संगतींनी आमकां प्रेरण दिता जायते फावटी आमकां बरेपण केल्ल्याक दूख भोगता जावंक बरो जायते फावटी आमी चिंतलां जावंक बरो हांवें इतलें बरेपण केलें त्या व्यक्तीन म्हजो उगडास सयत दवरूंक ना हांवें त्या मनशाक इतलें सकड केलें म्हाका कांयच बरेपण लाभोंक ना पूण देव तुमकां विसरना देव तुमकां विसरोनचो ना तुवें आनी एकल्याक केल्लें बरेपण खंडीत जावन तुका पाटी मेळटलें धाकल्याक पवित्र पुस्तकाचें एक गणीत तुमचे मुखार दवरूंक आशेता रायाचें पुस्तक थंयसर एलिया आनी जराफाताची विधव वा मदें जाल्लें तें संभाशण आनी एलियाक तिणें केल्ल्या उपकाराक तिका मेळ्ळलो प्रतिफळ पळया थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडोंक नासलो तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जराफाताक वच आनी थंय राव थंयसर पावस नासलो दुकोळ आसलो देखून सर्वेस्पर म्हणटा थंयसर वच हांवें थंयचे एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां तो भायर सरलो आनी जराफाताक गेलो तो शहरांतल्या दारवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळोवंक जमा करताली ताणें तिका म्हळें एक ल्हान आयदानांत म्हाका इल्लें पियोंक उदक हाड दी ती तें हाडूंक वेता आसतना परतून तो म्हणटा म्हाका इल्लें कांय बरी खावंक उंडो आसल्यार दी पूण ती जाप दिवन म्हणटा सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन हांगा उकडलेलें कांयच ना मोडकेंत इल्लें पीठ मात्र आसा देखून हांव हांगा 2 लंगडां कुडके विंचूंक आयल्या म्हजे कडेन दुसरें कांय ना इल्लेशें पीठ मात्र आसा देखून आज हांवें कांय जाय उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता आनी तें खातेलें हांव आनी उपरांत आमी मरतले हांव कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन कांयच ना हांगासर देखून तितलेशें मात्र आसा आनी एलिया तिका म्हणटा भियेनाका घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लेशें तयार कर कित्याक सर्वेस्पोरो अशें म्हणटा पृथ्वीर परत पावस धडटलो त्या दीस पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वचची ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हें जावन आसा देवाच्या उतराची आनी देवान जें कितें बसयलां तें तो दिता तुवें आनी एकल्याक कितेंय उपकार करन तो मनीस विसरोन सोडात तो मनीस तुका अन्याय करीत तो मनीस तुका अनुपकारपण दाखयत पूण देव विसरोनचो ना देव खंडीत तुका विसरोनचो ना प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या भावानो भयणीनो आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत हेर कडेन जायते कडेन आमकां वाचूंक मेळटा हाचे सुवार्थेंत जसं आमी आयकल्लें बरी थंयसर देंवचार लागलेल्या एका व्यक्तीक बरें केल्ल्या जेजूक थंयसर कांसलें आयकोंक मेळ्ळें टिका आयकोंक मेळ्ळी आनी जेजून कसलें देंवचाराच्या मुखेल्याच्या तर्फेनच देंवचार धांवडायला म्हणून ताणें सांगलें आनी तांणी जेजूक कुणाक न दाखोवंक
कालयपुनी कुणांगन दाखय म्हणून जेजू कडेन सांगलें आनी असले वायट मनोभाव जे कितें आसा थंयसर जेजू समजता तांच्या सुत्रांनी जेजू तांची सूख दाखोवन दिता जर घरा भितरच 2 वांटे फांटे जाल्यार जर घरा भितरच 2 वांटे जाल्यार कितें जाता तें घरान दसवाड जाता थंयसर एकवट आसना थंयसर समाधान आसना थंयसर माया मोग आसना तें घर दसवाड जाता आनी थंयसर अशें तांच्या सुत्रांनी जेजू तांकां अपराधी करता तितलेंच न्हय आपूण देवाचें राज स्थापन करूंक आयला म्हणलें सत तो उगडापें करता आमी बरें करता आसतना कोण आमकां आदार दिता हांवें आनी तुवें बरेंपण करता आसतना जेजू म्हाका आदार दिता हांवें आनी तुवें बरेंपण करता आसतना आमी हेरांक पळोवचें न्हय सोम्याक पळय जाय सोम्यान बरेंपण करता आसतना ताणें कितेंच फाटीं आशिल्लें ना सोम्यान बरेंपण करता आसतना फाटीं मेळटा हांवें उपकार केल्लो म्हाका फाटीं दिता म्हणून केदींच सोम्यान सांगलें ना पूण सोम्यान बरेंपण करूनच सोमी गेलो मोगाळ भावानो भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जर हांव आनी एकल्याक बरेंपण करता जर हांव आनी एकल्याक कांय बरी उपकार करता तें आमी सोम्याच्या नांवान आमी करता म्हणलें उडासान दवरी जाय सोम्याच्या नांवान हांव आनी तूं करता म्हणलें समजून घे जाय ते जाल्यार मात्र हांवें केल्ल्या बरेंपणाक मोल आसा जर स्वार्था खातीर हांव तें बरेंपण करता जर हांव बरेंपण करता म्हज्याच मोतींत चिंतून कांय पणी म्हाका हाचे जावन लाभ आसा तें बरेंपण न्हय तें स्वार्थ म्हज्याच फायद्या खातीर कांय पणी बरेंपण करचें जाल्यार तें बरेंपण जायना तें स्वार्थ जाता जर हांव बरेंपण करता निस्वार्थीपणी हांवें करूंक जाय हांवें कांयच आशे नासतना बरेंपण करूंक जाय फाटीं म्हाका मेळटा म्हणल्या बरोवशान हांवें करचें न्हय पूण बरेंपण करता तें सोम्या वरवीं हांव करता म्हणलें हांवें समजून घेवंक जाय ते जाल्यार मात्र हांवें करच्या बरेंपणाक अर्थ मेळटलो प्रेज द लॉर्ड कलकत्ताच्या मदर तेरेसाच्या भुरग्यांच्या घरच्या एका वणटीचेर एक कवन तांच्या आश्रमांत बरोवन गेल्लें मागणें अशें आसा लोक असोच अर्थावीन तर्कावीन आनी स्वाकेंद्रीत कितेंय जावं तांकां बक्षी जर तूं दयाळ जाशी लोक तुजेर अपराध मांडीत जर तूं म्हणून स्वार्थी उद्देश तुजो खोटो म्हणून लोक म्हणत कितेंय जावं तूं दयाळ जा उपरांतलें चरण अशें आसा तूं जर जिखताय खंडीत जिखशी थोडे खोटे इश्ट आनी नीज वैरी तुजे फाटल्यान आसतात कितेंय जावं तूं जिखूनच वच जर तूं प्रामाणीक आनी सत्ती लोक तुका फटयत तूं प्रामाणीकपण दाखयशी सत उलयशी तुका हेर फटयतीत पूण कितेंय जावं तूं प्रामाणीक आनी सत्ती जा जर तूं बांदताय वर्सां करसून कोण येतलो देसवाड करीत घडयेन तुजें थंय कितेंय तुवें बांदलाय कितेंय तुवें वयर हाडलाय
तुझ्या बऱ्यापणाक लागून तुवें वयर हाडलाय तें जें कितें आसा एका खिना भितर देसवाट जायत कितेंय जावं तूं बांदचें रावयनाका. जर तूं संतोश सोडताय तांकां जायत मोसोरो, जर तूं संतोशान आसाय हेर तुजे सांगाती आसले तांकां तुजे वयर जातालो मोसोरो, पूण कितेंय जावं तूं राव संतुश्ट. आज कितें बरें करताय लोक विसरात फाल्यां, आज कितें बरें करताय लोक विसरत फाल्यां, कितेंय जावं तूं बरें करचें रावयनाका. तूं बऱ्यांतलें बरें दी संवसाराक, आनी संवसार म्हणत संवसाराक तें पुरो म्हण जावचें ना, पूण तूं दी संवसाराक आखेर पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव अर्थाभरीत ही उतरां आनी म्हाका आनी तुका हर एकल्याक समजून घेवचें तसलीं उतरां. म्हजी चिंतना, म्हजी उतरां हांवें करचीं हर एक कामां जर सोम्याच्या नांवान, सोम्याच्या प्रेरणान, सोम्याच्या सक्तेन हांव करतां थंयसर बरेंपण जाता. जर सोम्या पयस दवरन हांव कितेंय करूंक सकान, कितलेंय बरेंपण करूंक सकान, तें बरेंपण कितले दीस रावात कळीत ना. पूण हांवें करचें बरेंपण म्हज्या स्वार्था खातीर न्हय, म्हज्या बरेंपणा खातीर न्हय, कांयच आशे नासतना, कांयच लब्ध नासतना जर हांव बरेंपण करतां तें सोम्याक मानता तसलें जाता. बरेंपण करच्या विशयांत पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते उल्लेख मेळटात. हेब्रेवांचें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 हेब्रेवकार म्हणटा, देव कांय अनितवंत न्हय, तुमी केल्लो वावर आनी देवाच्या लोकां खातीर तुमी आदीं केल्या आनी आतां करतात ते सेवे मुखांतर तांचे थंय दाखयल्लो मोग देव केदेंच विसरचो ना. देव केदेंच विसरचो ना. देव आमी केल्लें बरेंपण केदेंच विसरोंचो ना. बरेंपणाक खंडीत देव फाटीं दितलो. जर तुवें तुज्या भावाक एक कप शेळें उदक दिलाय, खंडीत जावन ताचे सयत लेख आसतलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 1 अशें म्हणटा, भाव भयणी कोण एकलो कांय सूख आदारतना सांबाळत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवायेन ताका बूद सांगची गरज. थंयसर बरेंपण आसा पळया, आनी एकलो सूख करता आसतना ताका बूद सांगल्यार तुवें ताचे थंय एक बरेंपण केल्लें बरी. हळवायेन ताका बूद सांगची गरज. सांगतास तूं काय तसली थाळणी येनाशें तुजे वयर तुवें दवरची गरज. एकामेकाचें वजें वोवया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. जर एकामेकाक उपकार करतात, एकामेकाचें वजें हळू करतात, एकामेकाक प्रत्युपकार जावन कितेंय तुमी करतात, थंयसर तुमी देवाचे उपादेश पाळटल्यात. निजाकी कांयच न्हय आसलो कोणी जर व्हडल्या जना बरी चलता तर तो आपणाकच ठाकायता. थोडे वटेन तशें करचें आसता न्ही. आपणाक कांयच कळीत ना जाल्यार आपणाक सगळें कळीत आसचें बरी करन हेचें. आपणाक कांयच गोत्तू ना जाल्यार सक्कड कळीत आसा म्हणल्यार बरी चलचें. आनी व्हडल्या जना बरी चलता तर आपणाकच तो ठाकायता, आपणाकच तो जें कितें आमी म्हणटा फटयता.
हर एकलो आपापली साल व्हरून पळोवन तशें केल्यार दुसऱ्याची सालीची सर पळयत आसतना आपल्याच पुण्याचें तो मोल बांदूंक शकतलो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावानो भयणीनो, ही देवाच्या उतरांत हांव आमकां हर एकल्याक एक एक प्रेरण लाभता. तशेंच रोमाकारांचें पत्र अध्याय 12 वाक्य 12 अशें म्हणटा, तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा, कश्टान वारामध्ये सोंसणीक जावन चला, मागण्यांत तिरावा, गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा. गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कालें करा, कुमोग करा. म्हजी उतरां न्हय, हांवें सांगलां म्हणून सांगिनाका, देवाचें उतर सांगता. गरजेंत आसलेल्या भावंडांक जर कांय पुनी तुवें उपकार करशी, थंयसर त्या विधवीक कितलें बरेंपण जालें. तेज्या मडकेंत थंयसर पीठ उणें जावंक ना. तसलें बरेंपण आमकां जाता. उपकार केल्लो मनीस विसरात, पूण देव बिलकुल विसराचो ना. उपकार केल्लो मनीस तुका सांडून वसात, तुज्या विशयांत फाटीं उलयत, पूण देव तुवें केल्लो उपकार विसरोंचो ना. हांगा तुका इनाम मेळना जाल्यार थंय इनाम तुका खंडीत राखून आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून बेजार पावचें न्हय. कोणेंय कालें सांगलें, कांय तुवें उपकार केल्लो व्यक्ती फाटल्यान तुज्या उलयलो, हेरां विशयांत हेरां कडेन खोबरो सांगून भोंवलो, फाटल्यान तुका ताणें सुरी गेल्या जावंक पुरो, पूण तुवें कांयच उलोवचें न्हय. कित्याक तुजें इनाम तो दिता. तुजें इनाम सोमी दिता. देखून बेजार पावोंकचें न्हय. तशेंच जुवांचें पत्र अध्याय 15 चिजून दिल्लें, ती गोल्डन रूल आमी म्हणटा, नियम, भांगराचे नियम आमी म्हणटा. हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. कशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. पवित्र पुस्तकांत अशें जायते दाखले आमकां वाचूंक मेळटात. मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 5 वाक्य 42 थंयसर अशें म्हणलां, तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उंचणें दी म्हणून मागतेल्याक फाट परती नाका. तुजे लागीं मागतेल्याक दी, तुजे लागीं उंचणें मागतेल्याक फाट परती नाका. तशेंच अध्याय 5 वाक्य 16, तोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार पळसळो आनी ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केदाळा आमी बऱ्यो करण्यो करता, त्या दाळा सर्गींच्या बापाक महिमा मेळटा. केदाळा आमी केल्लें बरेंपण आमकां आनी एकल्याक केल्लें बरेंपण आसा तवळ थंयसर सर्गींच्या बापाक महिमा लाभता म्हणटा पवित्र पुस्तक. उत्पत्ती पुस्तकांत थंयसर सुम्यान देवान हो संवसार रचलो. हो संवसार रचल्या उपरांत निमाणें देवान कोणाक रचलें? मनशाक रचलें. मनशाक देवान रचलें आनी मनशाक सगळ्या संवसाराची पदवी दिली. आनी देवाक आशा कितें आसली? आपणाच्या सारकी आसो देवान मनशाक रचलो. आनी देवाची आशा जावन आसली मनशान हें सगळें पळय जाय. मनशान सगळें जें कितें देवान रचलां ताचो अधिकार देवान मनशाक दिलो
आनी थंयसर कितें जालें, कितें जाता, देवान रचल्या उपरांत थंयसर हर एक संगत देवाक बरी दिसली. पळयत पुस्तकांत आसा, हर एक दिसा देवान हर एक संगत रचल्या उपरांत देवाक ती बरी दिसली. पूण मनशाक रचल्या उपरांत कितें जालें थंयसर, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री जावन ताणें रचली आनी थंयसर तांकां आशिर्वाद दिलो. आनी निमाणें वाक्य, देवान सगळें रचलें आनी देवाक कितें दिसलें, खालें आसा, बरें दिसलें मात न्हय, भोव बरें दिसलें. मनशाक रचल्या उपरांत देवाक हे संवसार भोव बरें दिसलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. पूण भोव बरें दिसल्या मनशान तें भोव बरेंच दवरी जाय आसलें, वय न्हय, वय. पूण मनीस कितें करता, अविधेय जाता. देवाक कितें भोगलें ना आसतलें त्या तवळ, देवाक कितें भोगलें ना आसतलें. मनशाक सकट दिलां देवान, सगळ्यो संगती दिल्यात, सगळें मनशाच्या हातांतच आसा. पूण देव मनीस देवा विरोध अविश्वासी जाता, देवा विरोध अविश्वासी जाता, विश्वासपण होगडायता. बरें केल्ल्याक, भोव बरें केल्ल्याक थंयसर कितें मेळटा, अविश्वासपण मेळटा. पूण देव तांकां येदोनांतलो भायर घालता, पूण थंयसर देव शिक्षा दिता तांकां. पूण ती शिक्षा पळया, एकच फावटी मरण ना, पूण जाल्यारय मनशाक संवसारांत अधिकार चलोवंक हक्क आसा, वय मग. मनशाक ह्या पृथ्वेचेर हक्क आसा, मनशाक ह्या मनजातीचेर हक्क आसा, मनशाक संवसारांतल्या हर एक वस्तूंचेर अधिकार देवान दिला. जर देवाकच लोक मनीस अविधेय जाला, देवाकच देवान पूण बरेंपण करचें रावयलें ना. जेजूक ताच्याच मोगाच्या व्यक्तींनी, ताचे दावनच उपकार मेळिल्ल्या व्यक्तींनी, ताच्या मदल्यानच जेजून केल्लें बरेंपण, जेजून केल्लें बरेंपण पळयलें, जेजून केल्लें बरेंपण जेजून तांकां शिकयलें, जेजूच्या आपोस्तलांक शिकयलें. पूण कितें जाता, ताचेच आपोस्तल हांव जेजू कश्टार आसतना पेद्रो म्हणटा, तो कोण म्हण हांव नेनांस. कशें बोगात, कशें बोगात कोणाक. इतलीं वर्सां तुजे सांगात आसून, इतलीं वर्सां तुजे सांगात बरेंपण जोन घेवन थंयसर तो कोण म्हण हांव नेनांस म्हणटा आसतना कशें बोगात. जर तुमी त्या जाग्यार आसल्यात जाल्यार कसलें बोगाप येत चिंता. पूण जेजून थंयसर रावोंक ना. जुदासान जायतो अवकाश जुदासाक आसलो. आपणाच्या समेस्त्रीक ताणें विकृत केलें केवळ 30 नाण्या खातीर. त्या थंयसर आसल्या लोक जायतो जेजूतावन बरेंपण जोण घेतलो आसलो, जायतो जेजूतावन सकड जोण घेतलो लोक आसलो, जेजूतावन अजापान जावन बरेंपण जोण घेतलो आसलो. तसो लोक ताका काड ताका कुडसाय ताका
म्हणटा आसतना कशें बोगलेना जायत जेजूक पूण जेजून बरेंपण करचें रावयलें गी जेजून बरेंपण करचें रावयलें गी इतली टिका इतली हें सगळें आयकल्ल्या जेजून बरेंपण करचें बिलकुल रावोंक ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जर म्हज्या मेस्त्रीन म्हज्या सोम्यान ताका टिका आयकोंक मेळ्ळ्यार बरेंपण करचें रावोंक ना तर हांवें आनी तुवें खंडीत जावन बरेंपण करचें रावयनाये हांवें आनी तुवें बरेंपण करचें उणें करनाये सोमी कशें बरें करीत गेलो तशें सोम्याचो पाटलावदार जाल्ल्या हांवें आनी तुवें बरेंपण करनच वचा जाय आनी त्या दाळा मात्र आमकां हर एकल्याक थंयसर सर्गीचें इनाम फावो जातलें केदाळ आमी बरेंपण करता केदाळ आमी स्वार्थ सोडनो निस्वार्थीपणी बरेंपण आदारता त्या दाळा खंडीत जावन बरेंपण लाभतलें फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 7 अशें म्हणटा सांत पावलो फिलिपिकारांक बरोवन थंयसर सांगता स्वार्थाक पडोवन वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात बगार खालत्या मोनाचे जावन हेरां तुमचे प्रात चड बरी म्हूण तुमी लेखा तुमचोच संतोष स्वंत आदाय पळयनाकात बगार हेरांचेंय बरेंपण तुमी सोदा तुमचें मोन क्रिस्ता जेजूचें मोन जावं तुमचें मोन कोणाचें मोन जावं क्रिस्ता जेजूचें मोन जावं जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 ते 17 आमी आयकुया जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 ते 17 म्हज्या भावा भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी कोणी भाव वा भयण इणग्यांनी दिसपरती ग्रास नासतना उपवाशी पडल्यान म्हूण चिंतया तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितें आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता तशें भावार्थाची गजाली तशीच भावार्थ सवय बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनांतलो म्हणयत तुमचे मदें एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितें आंगार घाला आनी पोट भरा कोणी वेणगे आसात कांय वस्तू ना असल्याक सांगता आनी तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता भावार्थाची गजाली तशीच भावार्था सवय बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जिवो नातलो भावार्थ म्हणयत जर आमी म्हणटा म्हाका अखंड भावार्थ आसा म्हाका गूंड भावार्थ आसा पूण म्हज्या जिवितांत कांयच बरेंपण जर हांव करना जर हांव बरेंपण करूंक सोलवता जर आनी एकल्याक कांय पण उपकार करूंक शकना तर म्हजो भावार्थ तो नीज भावार्थ न्हय तर मोगलच्या भावानो भयणीनो एक घडी पोर आमचे दोळे तांपया आमकांच आमी विचारया म्हज्या जिवितांत हांवें
बरेपण करता आसतना म्हज्या फायद्या खातीर हांवें केलांगी. म्हज्या जिवितांत कांय उपकार हांवें करता आसतना तें म्हज्या बऱ्यापणा खातीर स्वार्था खातीर हांवें केलांगी. आनी एकल्याक उपकार करूंक हांव फाटीं सरलांगी. म्हजो पेलो कस्तार आसता आसतना कांयपणी बरेपण करूंक म्हाका अवकाश लाभता आसतना हांवें करूंक इन्कार केलागी. म्हजे कडेन जायत्यो आसा, धरबस्त आसा, देवान म्हाका दिला, पूण तें बरें करूंक दिवंक, बरेपणाक गळसूंक दिवंक हांव फाटीं सरलांगी. हांसेक निचेव करया. जावंक बरो म्हज्या जिवितांत जायते टिका मेळटात. जावंक बरो म्हज्या जिवितांत जायते संगतींक म्हजे तावन जावंक बरो म्हाका आयकूंक मेळटात. हांवें बरेपण केल्ल्यान व्यक्तीच म्हाका इन्कार करतात. हांवें बरेपण केल्ले व्यक्तीच म्हाका फाटल्यान सुरी घालतात, म्हज्या विशयान नाका जाल्लें उलयतात. पूण हांवें विचारचें न्हय. सोमी देव म्हजें लेख पळयता. ह्या पासत बरेपण हांवें करूंकचें रावोवचें न्हय, पगार हांवें बरेपण करनच वसा जाय. ह्या वेळार आमच्या जिवितांत बरेपण करूंक सोमींच आमकां आदार जावन आसा. त्या सोम्याक आमी स्तुती करया. सोम्याचें जिवीत आमकां प्रेरण जावन आसा. प्रत्येक रितीन सोम्यान कशें बरेपण केलें, सोम्याक टिका आयकूंक मेळ्ळी जाल्यारय सोम्यान बरेपण कशें रावोंक ना. सोम्याक निरासपण भोगलें जाल्यारय सोम्यान बरेपण कशें रावोंक ना. त्याच भावार्थान तोच सोम्याक चें बरेपण आतां आमी वर्णिया. एका गिता मुखांतर सोम्याक चें बरेपण वाखनया. गीत संख्या 194, 194, पेज नंबर 111. प्रत्येक रितीन सोम्याचो सोमी म्हजे थंय आसता आसतना कांयच उणें म्हाका ना. उबी रावया. जिसू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जिसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे बिन. जिसू मोचे थंय, जिसू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जिसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे बिन. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो.
मोकळजांक पेटो असो ससान पासून पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलो मोग तुजो पुरो भंय आकाशरो सोम्या भंय आकाशरो ससान पासून पुरो जिसू मुसोराय आनी तोस मोचेंदाय आनी म्हाका नाकाय मुने जिसू मुचे खान आनी तोस मोचेंद्रा जिये ना हांव ताचे वेने जिसू मुसोरा आनी तोस मोचेंदाय आनी म्हाका नाकाय मुने जिसू मुचे खान आनी तोस मोचेंद्रा जिये ना हांव ताचे वेने जिये ना हांव ताचे वेने जिये ना हांव ताचे मोगाळ भाव भयणीनो प्रत्येक रितीन आमच्या मोतीक आमी हाडया सोम्यान आमकां केल्लें बरेंपण सोम्यान आमकां हर एका दिसा तो बरें करीत आसा जावंक बरो आमी ताचो आमकां ताचो विसर पडल्या आमच्या जिविताद्वारे हेरांक तो बरें करीत आसा जावंक बरो फाटीं आमकां उपकार मेळोंक ना जावंक बरो पूण सोमी आमकां बरेंपण करीत वेता ह्या घडये ह्या वेळार प्रत्येक रितीन सोमी आमकां बरेंपण करता आसतना जायते फावटी आमी बरेंपण करूंक चुकल्या खातीर सोम्या लागचें बोक्सांनी ह्या वेळार आमी मागया सोम्या म्हाका बक्षी म्हणून सांगया आमचे जबाब जावन दी सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका बक्षी बरें करचे संदर्भ येता आसतना बरें करिनासतना रावल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी हेरां थंय उदार मनाचो जायनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी बरें करतल्यांक बरें करूंक अडखळ घाल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी खंती बेजारांत आसल्यांक बुजवून दिवंक फाटीं पडलेल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी तुज्या आदारान केल्लें बरेंपण हांवें केल्लें म्हणून वळखल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी हेरांनी बरें करतना वळखून घेवंक इन्कार केल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी म्हज्या जिवितांत आनी एकल्याक हांवें उपकार करिनातल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी म्हजे तावन हेरांक बरेंपण जाता आसतना म्हजो स्वार्थ हांवें चिंतल्ल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी आनी एकल्याक बरेंपण करचे संदर्भ मेळटा आसतना हांवें चुकोवन घेतल्या खातीर सोम्या म्हाका बक्षी एक पर आमी उडासा काडया सोम्याची काकुळत आमी मागया थोड्याच वेळान आमचें समर्पण आमी करतले हांव समर्पण करच्या फुडें सोम्या लागचें बॉक्सांनी हांवें बरेंपण करिनातल्या खातीर आमी मागया सोम्या ह्या वेळार म्हाका तूं नितळ कर म्हज्या जिवितांत बरेंपण करूंक अवकाश लाभता आसतना तें बरेंपण करूंक म्हाका सोम्या तुजो आदार दी म्हणून आमी मागया ह्या वेळार प्रत्येक रितीन सोमी म्हाका आजा पडटा म्हजे थंय तो बरेंपण करता म्हजे थंय हर एका दिसा म्हजे तावन हेरांक तो बरेंपण करता म्हजो स्वार्थ जे कितें दुखाची चिंता आसा दुखाची गणितां आसा चक्कट जेजूक समर्पण दिवया जेजू म्हाका आनी तुका कोण करता
जेजू म्हाका न्ही तुका बरेपण दिवंक आशेता तें बरेपण हेरांक दिवंक जेजू म्हाका आपयता म्हजें तावन ह्या संवसारांत हांवें आसचें थोडींच वर्सां त्या वर्सांनी हांवें हेरांक बरेपण करूंक जाय हांवें सोम्या बरी बरेपण करूंक जाय सोमेस म्हाका शिकयता ताचें जिवीत म्हाका आदर्श जावन आसा ह्या वेळार आमी मागया तिंबी आमी घालया प्रत्येक रितीन आमचें समर्पण ह्या वेळार आमी करता आसतना प्रत्येक रितीन आमच्यो गरजो सोम्याच्या पांयां आमी दवरया मागया आमी पवित्र सभे पासून पवित्र सभेत हांव आमकां हर एकल्याक जायतें बरेपण लाभलां आमच्या जल्मांत हांव आज पर्यंत पवित्र सभेंत हांव आमच्या फिरगेजेत हांव आमकां लाभल्या बऱ्यापणा पासून देवाक अर्घां दिवया पवित्र सभे पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया मोगळा सोम्या जेजू पवित्र सभे मुखांतर म्हाका तुवें जायतें बरेपण केलां याजका मुखांतर धर्मिका मुखांतर पवर्ताच्या शिकवणे मुखांतर दोतोरणे मुखांतर म्हज्या जिवितांत तुवें बरेपण केलां ह्या पासून तुका हांव अर्घां दिता आसतना प्रत्येक तरान पवित्र सभा चलोवन वचच्या पापा साहेबाक दर गवळ्यांक याजकांक धर्मिकांक आमच्या मुखेल्यांक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण दिता तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बरो सोम्या म्हणून आमी मागता मौनपणे पवित्र सभे पासून मागा मागया आमी आमच्या देशा पासून आमच्या राज्या पासून आमच्या देशांत आमी जियोन आसतना जायतें बरेपण आमकां फावो जाता सरकारांतल्यान जायत्यो सवलभ्यो आमकां मेळटात ह्या सर्व सवलभ्यां खातीर आमकां मेळच्या हर एका सवलभ्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया सोम्याचो उपकार आमी पावोवया आमचो देश सुरक्षीत सांबाळच्या सर्व सैनिकां खातीर प्रत्येक रितीन मागया जर ते थंय जर घडीर आमचे रक्षणेक ते दीस रात वावरतात तांचो उपकार पावोवया मागया आमी तशेंच आमच्या कुटुंबां पासून आमच्या कुटुंबांनी आमकां जायतें बरेपण लाभलां जायतें बरेपण आमच्या आवय बापाय जावन आमच्या वडिलां जावन आमकां फावो जालां ह्या पासून देवाक आमी अर्घां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांच्या संद्या पासून आमी मागया आमची जबाबदारी बऱ्या रितीन करूंक सोम्याचो आदार आमी मागया प्रत्येक रितीन मागया आमी सर्व आमच्या भुरग्यां पासून ही वारसां पासून तांकां बरो फुडार लाभचे पासून आमी मागया तांणी बरेपण शिकचे पासून हेरांक बरें देख जावचे खातीर मागया मागया प्रत्येक रितीन आमचे थंय आमचे तावन हेरांक बरेपण लाभून दी आमचे तावन हेरांक बरेपण जावन दी आमचे तावन हेरांक उपकार मेळसो जावन दी म्हज्या जिवितांत बदलावन जावन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आमकां जें कितें गरज आसा सोमी आमकां तो उपकार दिता सोमी आज आमकां हर एकल्याक सांगता मुची देख घे जें कितें बरेपण म्हजें तावन शिकलाय तें हेरांक तूं दी जेजू म्हणटा जेजू आज म्हाका आनी तुका तें आपोवन दिता बरेपण करूंक तर तें बरेपण हांवें हेरांक करूंक प्रत्येक कृपा जेजू तावन मागया
मौनपणे आम्ही मागया जेजू कडेन. जेजूक सांगया, जेजू आयच्या दिसा म्हाका तूं आपळ. म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हाका आनी एकल्याक उपकार करूंक कांयच बेजार आयपाव नासतना तूं म्हजे सांगत आसाय म्हणल्या मनोभावान बरेपण करूंक सोम्या म्हाका तुजो आदार दी म्हणून मागया. जे कोणें तुमकां जे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासून मागा. त्याच भावार्थान सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकां समी आयतें करया. ह्या देवडा सक्रामेता गीत आमी गावया. Ityavoda Sakrament Sustanama Koruya Fuvilatya Noviorite Adarya Sarvait Uskatvisya Bhavartache Morditya Sastema Ullasa Mahima Sasna Sasna Ekastalya Asita प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेसरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येताय आनी राजवत चलयताय ससनाच्या ससना. Amen. तुझे थंय उभारू तुका हसू तुका अनु गायता एका साऱ्या. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्त्याना. एक कृपे सागोरा वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्त्याना. एक कृपे सागोरा त्यागन मोगन जियूंक आमकां शिकव. संसार म्हणल्यार शेतान तुज्या बरोबर फावो केलाय तुज्या भुरग्यांक घालतो आमचेर बेसार. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रस्त्याना. एक कृपे सागोरा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसूं. मोगाळ भावानो भयणीनो, आज आमी नियाळ करनासा आमच्या जिवितांत सुम्या बरी आमी बरेपण करूंक शिका जाय. जर सुम्यान ताच्या जिवितांत बरेपण केलें, सुम्यान ताच्या सगळ्या जिवितांत आमकां ताचे तावन बरेपण करूंक शिकयलां, तर सुम्याची कृपा आयच्या दिसा आमी मागया. आमच्या जिवितांत जायते फावटी बरेपण करचे संदर्भ मेळटा आसतना बरेपण करनातल्या खातीर सुम्या लागचें बोगसाणें ह्या प्रत्येक रितीन आमी मागया. जायते फावटी बरेपण करचे संदर्भ म्हाका आसल्यारय हांवें तें करूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर सुम्या लागचें बोगसाणें आमी मागया. बरेपण करूंक हेरांतय बरेपण दाखोवंक सुम्या आदार दी म्हणून प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. नितळ काळीज घेवन हे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो पुस्तकन्या विसरून सांगता, मनान चिंतन तोंडान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हज्या संवादारी सगळ्या देवतांक भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या संस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोम्या काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोम्या काकूत. महिमा देवा गोसरी आनी शांती ताज्या इश्टाचो संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पपेटा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासा, तुझ्या तो वैभवा आसो, आमी तुका वागणटा. सोमिया जेसू, जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा, देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत तूं बापाच्या उजव्या बसता. आमचे मागे मारून घे, त्या पवित्रज्ञा सांगली देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र
एकलो तो परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. बाबा, तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन भगवान लॉरेन्स दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जाणवयेच्या पुस्तकांतले वाचप. जाणवयेंत एक आत्मो आसा. वो आत्मो बुद्धवंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनास्वार, सूक्ष्म, सुडसुडीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चातुर, आडोंक नजो आसलेलो, उपकारी, मनशांक मोगाळ, तीर, सुरक्षीत, प्रशांत, सर पदवेदार, सर्वेक्षक आनी तो सर्व बुद्धवंत, निर्मळ आनी सूक्ष्म आत्म्यानी व्यापक जावन आसा. कित्याक जाणवयेचें चालन सगळ्या चालना प्रास चड सुडसुडीत. ती इतली परिशुद्ध की सर्व वस्तूंनी ती भितर सरून व्याप्ती करता. ती देवाचे पदवेचो स्वास. सर्व पदवेदाराच्या महिमेंतलें शुद्ध ओताप. देखून कसलेंच मेळें तिचे भितर रिगाना. कित्याक ती सस्नेक उजवाडाचें प्रतिबिंब. देवाचे पदवेचो कथनातलो आसरो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार. ती एकलीच जाल्यार ती सगळें करूंक शकता. आपूण बदल नासता रावून ती संवसार नवसारता आनी सर्व संतती पर्यंत भाग्यवंत आत्म्या भितर रिगोवन देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपजायता. कित्याक जो जाणवाये सांगता जियेता ताचो मात्र देव मोग करता. ती सुर्या प्रास चड परजळीत. सर्व नखेत्रांच्या राशी प्रास श्रेश्ठ. उजवाडाक सर केल्यार तीस प्रथम स्थान घेता. कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता. पूण वायट जाणवायाचेर जैत व्हरूंक साकना. व्हड पदवेंती प्रत्वेर शेकान शेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बऱ्या रितीन मांडून हाडटा. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. तुझे उतर सर्वेस पोरा ससनाक बाळता. तुझे उद्धार सर्वेस पोरा ससनाक बाळता. तुझे उतर सर्वेस पोरा ससनाक बाळता. सरगार ते सदांच तीर रावता. तुझे विश्वासीपण सर्वेस पोरा संततीचे संततेक बाळता. तुवेर असलेल्या प्रत्वे बरी तें ती
तुझे उदर सर्वेस्पोरा ससना पाळता. तुझ्या फर्माना प्रमाणे सगळे अजूनही अस्तित्वांत आसा. कित्याक सगळी रसनच तुजी साकरी करता. तुझे उतर गासतना ऊस वाड फांगता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी दिता. तुझे उदर सर्वेस्पोरा ससना पाळता. तुझ्या मुखामळाचो परसर तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका वाखणटलो. तुज्या उपदेशा वरवीं म्हाका आदार मेळ्ळो. तुझे उदर सर्वेस्पोरा ससना पाळता. तुझे उदर सर्वेस्पोरा ससना बाळता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सम्या. देवाचे राज केदाळा येवचार आसा अशें म्हणून फारिजवानी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना. वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय तें थंय आसा म्हणून कोणी म्हणाचो ना. कित्याक देवाचें राज तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात. तसलो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटले. पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जगलवणे मारतना जशें एका पोंदांतावन आनी एक पोंद पर्यंत मळोब थळथळटा तशेंच मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन
ताका निराकरूंक आसा. देवाचें उतर है वकरी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तें एक ल्हान भुरगें ताच्या आबा सांगता एका बांयतलें उदक काडच्याक एका बांयन सरशीन वेता आनी ताचो आब बांयतलें उदक काडना जाल्या उपरांत तो कोळसो थंयसर देगेन दवरता आसतना हें भुरगें ताका एक सवाल करता आनी विचारता, देव खंय जियेता आबा म्हणटा. आनी हें ताचें सवाल आयकून काल्या खातीर विचारलें त्या आबाक कळूंक ना. आयकून त्या भुरग्याक तो पळयता आनी ताका उखल धरता आनी ताचें तोंड त्या बांयत कुशीक दाखयता आनी विचारता. तें भुरगें थंयसर पळयता सकयल आनी त्या भुरग्याक तो आप विचारता, कितें पळयलें पुता तुवें? म्हजेंच तोंड पळयलें आपा. आनी तो आप म्हणटा, पुता देव थंयसरच जियेता. देव थंयसरच जियेता. मोगाळ भुरग्यानो, मोगाळ भाऊ भयणीनो, भुरग्यानो, प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा हे सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. आमी कितले आमचे भितर आसच्या देवाक पळोवंक शकल्या. आमी कितल्या मापान देवाक आमचे भितर वळखूंक आमी शकल्या. हाच्या सुवार्थेंत थंयसर देवाचें राज केदळा येवचार आसा म्हणून फारीजेवांनी विचारलें आनी थंयसर जेजू तांकां त्या सवालाक जाप दिवच्या बदलाक थंयसर आनी एक रितीची जाप दिता. आनी देवाचें राज दोळ्यांक दिसचें बरी ना. देवाचें राज तें आमचें थंयच आसा म्हणून तांच्या सवालाकच जाप जावन तांकां सोदूंक जेजू कळीत करता. हेच्या दिसा आमी जेजू बरी बरें करीत या वा जेजू बरी बरें करूंक शिकया म्हणल्या विशयाचेर आराधनातवळ आमी नियाळ केलो. जायत्यो संगती पवित्र पुस्तकांत हांवन आमी समजल्या आनी आतां ह्याच देवाच्या उतरांत हांवन जशें सोमयान बरेंपण केलें थंयसर सर्गीचें राज प्रकट जालें. सोमयान देवाचें राज प्रगट कशें केलें? ह्या संवसारी देवाची बरी खबर प्रगट करचे मरी फात. बरी खबर प्रगट करची तो संदेश त्या दुर्बळ्या लोकांक दिवचे मरी फात. त्या कश्टांत आसलेल्या लोकांक भेटचे मरी फात. त्या पिडेसांक गूण करचे मरी फात. बंदेन असल्यांक सुटका दिवचे मरी फात. जेजून सर्गीचें राज देवाचें राज ह्या संवसारार स्थापन केलें आनी तेंच करूंक आज म्हाका आनी तुका जेजू आपोवणें दिता. तेच बरी खबर प्रगट करूंक बरेंपण आमच्या जिवितांत करूंक पवित्र स्नान लाभलेल्या हर एकल्याक आमकां जेजू आपयता. तर आमी खंयच्या मापान हें करूंक साध्य? खंयच्या मापान ही बरी खबर प्रगट करूंक साध्य? आमच्याच जिविता मुखांतर हें आमी प्रगट करूंक साध्य आसा. आमच्याच जिवितांत जायते संदर्भ आमकां मेळटात. हे आमकां मेळलेले संदर्भ कितल्या मापान बरेंपण करूंक आमी वापरता. कितल्या मापान आमकां मेळलेले संदर्भ आनी एकल्याक कांयपणी उपकार करूंक आमी वापरता. सर्गीचें राज आमी दुसरे कडेन सोदून वचाचें म्हणून ना. आमी जियोन आसलेले कडेनच तें आमी जियोंक साध्य जाता.
ह्या जिवितांत आमी जियोवची थोडींच वर्सां आनी ह्या थोड्याच वर्सांनी आमी जर एकामेकाच्या मोगांत जियोंक शकता जर आमी आनी एकल्याच्या बरेपण वळखूंक आमी शकता जर आमचें काळीज नितळ दवरून आनी एकल्याचें बरेपण वर्णूंक शकता म्हजे जावन आनी एकल्याक बरेपण करूंक शकता तर खंडीत जावन सर्गेचें राज आमचे थंय येवन जाला मोगाळ भावना आनी भयणीनो हें जिवीत थोड्याच वर्सांचें म्हळें हांवें आनी हें जिवीत जियेत आसतना प्रत्येक रितीन आमकांच आमी विचारूंक जाय म्हज्या जिवितांत राग मोसोर द्वेश स्वार्थ हगे ह्यो संगती बरोवन गेल्यात की वा म्हज्या जिवितांत मोग संतोष समाधान शांती असले गुण म्हज्या जिवितांत आसात तें आमकां आमी विचारूंक जाय केदाळा ह्यो संगती म्हज्या जिवितांत आसात तेदाळा आपाबींच बरेपण जाता आपाबींच बऱ्यो संगती हांवें करूंक जातात जर हांव आनी एकल्या विशयांत वायट चिंता जर आनी एकल्या विशयांत पाड मागता जर आनी एकल्या विशयांत फाटल्यान उलयता ह्यो संगती हांवें करता आसतना थंयसर देव म्हजे थंय रावना सर्गीचें राज म्हजे थंय येना सर्गीचें राज म्हजे थंय येजय जाल्यार जेजून केल्ले परी हांवें करी जाय जेजून ताच्या जिवितांत केल्लें बरेपण हांवें फाळी जाय त्या दाळा मात्र सर्गीचें राज येवंक साध्य त्या दाळा मात्र सोमयान स्थापन केल्ली शांती ह्या संवसारांत राज करूंक साध्य तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो प्रत्येक रितीन हाच्या पयल्या वाचपांत थंयसर भोव आपुरबायेच्या रितीन जानवायेच्या पुस्तकांत थंयसर जानवायेचो ग्रंथ आमकां सांगता जानवायेंत एक आत्मो आसा आनी तो बुदवंत पवित्र अप्रतिम जिनस्वर सूक्ष्म सुटसुडीत ही जानवायेचो आत्मो आमकां हर एकल्याक तो आत्मो आसा त्या जानवाय वापारन ती जानवाय आमची कन्न घेवन जर हांव आनी तूं बरेपण करता जर हांव आनी तूं आनी एकल्याक उपकार करता जर सोमयान शिकयल्लें बरेपण करूंक आमी शकता तर म्हजी जानवाय खरेपणी वापारलेले बरी जातली जर म्हाका दिल्ली जानवाय वरवीं आज जानवाय वरवीं मनीस जायतें करूंक शकला जानवाय वरवीं मनीस ह्या संवसारांत जायत्यो संगती वापारूंक शकला मात न्हय आराधनांत हांवें सांगले परी देवान दिल्लो अधिकार मनशाक सगळ्या संवसारार दिल्लो अधिकार गोळसूंक जानवाय वरवीं मनीस शकला पूण ती जानवाय दोनायकी वापारूंक साध्य बरेपण करूंकय वापारूंक साध्य आसा वायट करूंकय वापारूंक साध्य आसा आज तें सवाल हांवें विचारूंक जाय म्हाका दिल्ली जानवाय म्हजे थंय आसली जानवाय हांव खंयच्याक वापारन आसा बरेपण करूंकय या वायट करूंक बऱ्यो संगती वापारूंकय या वायट संगती करूंक जर म्हज्या जानवाय वरवीं हांव बरेपण करूंक शकला जर म्हज्या जानवाया वरवीं हांवें बरेपणूच केलां तर सर्गेचें राज म्हजे थंय आसा जर म्हज्या जानवाया वरवीं हांवें फाड केलां हांवें अन्याय केला स्वार्थ दाखयला मोसोर दाखयला राग दाखयला त्या दळा म्हजे थंय सर्गेचें राज ना बगार देवसराचें राज म्हजे थंय आसा थंयसर जेजूक विचारलें त्या लोकांनी कोणाच्या नांवान तूं देवसार चडयताय देवाच्या की बेलजेबलाच्या नांवान आराधनांतलें तें वाचप आमी आयकलें आनी थंयसर आमी पळयता त्या लोकांच्या मतींत कितें आसलें बरेपण नासलें त्या लोकांच्या मतींत जेजून केल्लें बरेपण थंयसर नासलें बगार खंयसर
कितें वायट मेळटा कितें बरेंपण न्हय आसतना थंयसर बरेंपण नातल्लें चिंतप मेळटा तें तांच्या मतींत आसलें आनी जर आमच्या चिंतपांत आमच्या जें कितें आमी चिंतपांनी जर थंयसर बरेंपण आमी चिंतना असलें स्वार्थी मनोभाव आमचो जाता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया जेजून कशें सर्गीचें राज स्थापीत केलें तेच बरी ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना सोम्याची बरी खबर प्रकट करूंक सोम्यान कशें सगळें बरें केलें तेच बरी हांवें बरेंपण करूंक म्हाका दिल्ल्या जानवाया वरवीं बरेंपण हांवें स्थापीत करूंक सोम्याची कृपा प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी मागया तस येवकरिस्तांत येवचो जेजू आमकां हर एकल्याकी ती कृपा दिवन दी आमकां हर एकल्याकी बरेंपण करूंक आमकां हर एकल्याकी बऱ्या रितीन बऱ्या वाटेन समकोंक आदार जावन दी कशें त्या भुरग्याक त्या आबान दाखयलें ताजेंच प्रतिरूप देव थंयसर तुजे थंय जियेता म्हणून सांगलें तेच बरी देव आमचेय थंय म्हजेय थंय जियेता सर्गीचें राज प्रगट करूंक साध्य म्हाका आनी तुका आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवया तोच जेजू आमकां हर एकल्याक प्रेरण आनी कृपा दिवन दी आमेन बापा संगी पितावी जिनी पवित्र बापा सेविक तुझी सदा समर्पित सर्वदा आमार तुमकां ये बापा स्वीकार कर बापा आणि मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिव जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नित्य पवित्र सर्वेस्वर प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवान लॉरेन्स जमनींत वंबलेल्या गोवांच्या वरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्या मनान आमी संवसाराच्या चडवणेचे पासत आमचें जिवीत आतां तुका पेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सालोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे बरी तुका साक्षी जावन जाग आमकां तूं घट करताय आनी तशें आमच्या जतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां संगती आमी मृतमेर निरंतरी
संतोषान तुझी स्तुती गायता. Povit, 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 povit दरबारांचो सर्वेस्पर्तो सकाळी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्वेस्वराचे पावे येतात जय 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 बोल सखी तुझे ओ सखी तुझे ओ सखी तुझे. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका तीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavard so good pergatuya. So Jesu melo, Jesu Chimazala, Jesu Chimazala. Jesu novia itolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका तीन वाजता जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्यावर एकचाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाप, जलाल डायझाक आमचो गवळी बाप, सगळे याजक वर्गा बराबर आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धन मरण पावली आमची भाव भयणी, तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ली समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या आमच्या समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सर्व भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Theos Jesu Warvin, Theos Jesu Sangatha, Theos Jesu Dai, Povitrat में अजाय एक पुनान, सिर पदवेदार बापा, सिर वंदनानी वैभव दुका, सस्ना चा सस्ना. सोम्यापरी आमच्या जिवितांत आम्ही बरेपण करूंक सोम्याचो आदार मागया सोम्यांचे केले मागणे सांगता आम्ही म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या ते नाव पवित्र जावं ते राज चमकाये तुझी कुशीत सरकार जाता तुझी संवत्सरांत जावं आमचो दुस्पर्दो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें पुर्वशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय सराकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया क्रिस्त देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूक देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी आमकां हर एकल्याक जिवितांत बरेपण करूंक आपोवणे दिता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे लाभली आमी सर्वांक सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता ये बेगीये मोर लाले मागता ये तूं सोम्या परता तुजे घरी येवन पावला काळजा दरुगड रावला तुजे घरी येवन पावला काळजा दरुगड रावला रास्तू कया बेडरा निवास मोजा करा निवास मोजा करा हे मोजा काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता हे बेगीये मोर लाले मागता ये तूं सोम्या परता
तुझी पोळे हरवला दर्शन तुझी गे गवायला वाट तुझी पोळे हरवला रस्तू गया बिडरा निवास मोच्या घरा निवास मोच्या घरा मोच्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता हे बेगी ये मोर लाले मागता ए तू सोम्या परता तुका अर्गा दिता उपकार तुझो बावुरता दुनिया तुका नावडता काळजा मनान दिन वाजता शीतांतल्या फुला प्रास ती सुकण्या प्रास परत्या मोगात बसता सोबीत प्रकृती प्रास अंतरळिता राम प्रास सोबाय म्हाका नेटयला सोम्या तुका अर्गा दिता उपकार तुझो बावुरता दुनिया तुका नावडता काळजा मनात दिन वाजता प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाबा आम्ही घेतलेल्या प्रीत मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लॉरेन्साच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाऊ बहिणींच्या कष्टांक आणि हाल उपाद्र्यांक उगड आणि तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आणि अनित भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आणि ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमचे समे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे आज मोगाच्यानो आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आराधन सोलोन व्हरून आमच्या जिवितान कशें बरेंपण जोडी जाय सर्गराज आपणय जाय म्हणल्या विशयान शिकोवन दिवल्या मानादीक बाप लॅरी पिंटो आमच्या बेजिलिकाचो फिरगजीचो सहाय्यक याजक ताचो उपकार बावडता देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं वांटच्या खातीर विनंती करता सर्गींच्या बापा ह्या पवित्र तळार सांत वर्साच्या मानाक वंतिगे पिरजेंत जेवणा बाबतीं दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल जावंक प्रती मुर्दोम सांत वर्साच्या आत्रेगान मागलो उपकार तांकां मेळा शंकर देवाची कृपा तांकां मेळों दी तांच्या मनाचे आत्रेक आशा फळादीक जावं दी सांत लोरेस प्रसन्न जावं दी वर्ती आशिर्वादां देवातावन तांकां मागोवन धाडून दी म्हूण मागणें करून कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता सर्गेच्या बापा ह्या वातींचेर तुजे आशिर्वाद घाल पवित्र कर आमेन
आता नावां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयच्या जेवणाच्या वर्णाचे प्रायोजक डेनिस डिसोजा काणाजार. डेनिस डिसोजा काणाजार. जेवणाक वंतीक दिल्ल्यांची नांवां जेनेसा मेंडोन्सा अँड फॅमिली शंकरपुरा. जेनेसा मेंडोन्सा अँड फॅमिली शंकरपुरा. श्रवण कुमार राजस्थान. श्रवण कुमार राजस्थान. जेराल्ड मिनेजेस मियार. जेराल्ड मिनेजेस मियार. क्लेवन डिसोजा UK. क्लेवन डिसोजा UK. जीवन एंड जेविटा फेर्नांडीस शिरवा. जीवन एंड जेविटा फेर्नांडीस शिरवा. आयची पिरचींत मेलरॉय लॉरेन्स डिसोजा मूडबेळे. मेलरॉय लॉरेन्स डिसोजा मूडबेळे. मुर्दोमू मेलरॉय लॉरेन्स डिसोजा मूडबेळे. मेलरॉय लॉरेन्स डिसोजा मूडबेळे. इजिदोर एंड हिल्डा कॅस्टलिनो नक्रे. इजिदोर एंड हिल्डा कॅस्टलिनो नक्रे. फिलोमिना कॅस्टलिनो हिरगान. फिलोमिना कॅस्टलिनो हिरगान. अनिल वेलेरियन नाझरेत बेलमंड. अनिल वेलेरियन नाझरेत बेलमंड. अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड. अल्विना वियोला नाझरेत बेलमंड. लॉलिटा ग्रेटा नाझरेत बेलमंड. लॉलिटा ग्रेटा नाझरेत बेलमंड. सोफी सुआरिस कटपाडी. सोफी सुआरिस कटपाडी. मेलविन डेसा कुंदापुर. मेलविन डेसा कुंदापुर. जस्वी एंड अश्विन तावरो कारकळ. जस्वी एंड अश्विन तावरो कारकळ. कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करची. Saloresa naman करतावा मी तुका पावतुराक नामच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या केलोय मोग सौम्याची सुसो प्रसार संदेश क्रिस्ताचो जोडलोय गुरु माटिरांचो आमसास्तें जिविताचो. सांत लोरेसाक नवेनाचे मागणे. ये जैते वन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयकमचे खालते मागणे. वरत्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बाबार तेर भरोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या वेसांसरी जावं निश्कळपण आमचे तें परचड अशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या दर्त्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनुभवत्यांक आनी बावरत्यांक शळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळची कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन विजा मेळिल्ल्या पासत गोमटी दूख गूण जाल्ल्या पासत कॅनडांत बरें काम मेळिल्ल्या पासत बरें कुटाम फावो केल्ल्या पासत 16 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या पासत NICUंत आशिल्ल्या बाळकाक बरी भलायकी दिवन आवयच्या हातान फावो केल्ल्या पासत मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन जायतो उपकार ह्या पवित्र तळार लाभला. मागल्यांक फावो केला. सगळ्यां खातीर देवाक अर्गां दिवया. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ಈ ಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ನಡೆಯುತ್ತೆ. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन बरें काम मेळोवंक मागते आसात. भुरग्यांचे देणे लाभच्या बसत भुरग्यांक बरी बोध फुडार मेळोवंक लॉन फरीक जावंक रोडाचें काम बऱ्या तरान जावंक बरी सैरीक मेळोवंक आंगांतली फडाफड गूण जावंक 3 वर्सांच्या भुरग्यान उलोवंक पाय आनी शिरांची दूख गूण जावंक हात दूख गूण जावंक UK वचोंक विजा मेळोवंक किडनीचे स्टोन वचोंक डेलिव्हरी बऱ्यान जावंक CA एग्जाम कंप्लीट जावचे खातीर मागतात. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन फ्लॅट विकून वचोंक पोटाची दूख गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळोवंक मूलव्याधी गूण जावंक थायरॉयड गूण जावंक विंगड जाल्लें कुटाम एक जावंक शॉपांत बरें मोलाक विकून वचोंक गोमटी दूख गूण जावंक भुरग्याक बरी जाणवाय मेळोवंक पाटीची दूख गूण जावंक पांयांचो उजो रावचो रावोंक दूख गूण जावंक आमाल पिवण आनी सिगरेट सोडूंक कुमोक जावं कुरपा बाबोंक एकल्याचो 3 म्हयन्याचो सांबाळ आनी सगळ्या 10 वर्सांचे सर्वीस मेळोंक आंगाची करज गूण जावंक हिताचें आनी ट्रिप्पराचें काम बऱ्यान जावंक कुवेटवेचें मेडिकल पास जावंक हटरा गुणव जावंक कुडीची वाडवड समाज जावंक सोसायटीचे बँकाचे समस्ये परिहार जावंक मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर मागतात. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन शांत समाधान मेळोवंक माथ्याचे केस जडचे रावोंक मुंबईत वस्ती कनश्ट एका कुटुंबाचे शॉप बऱ्या मोलाक विकून वचोंक गल्फांत करच्या एका स्त्रियेक बेगीनच बरें काम मेळोवंक एकल्याच्या आंगार आसची धवी कथा वचोंक कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती सुदारूंक भुरग्यांक बरें कन्न मागोवंक कुरपाळ बाबोवंक नव्या बांदपाचें काम पंथाक पावोवंक रगत बोटांनी पास जावंक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी उणी जावंक उस्मोड पिडा गूण जावंक गव्हर्मेंट जॉब मेळोवंक USA काम मेळोवंक दुस्मानातावन बाचाव सुटका मेळोवंक नाकार आसले केडू गूण जावंक वायट इश्टागात पयस वचोवंक ब्लड प्रेशर शुगर नॉर्मल जावंक दोळ्यांचें पारें क्लियर जावंक राती बरी न्हीद मेळोवंक मागतात. घर बांदूंक येवच्यान पंथाक पावोवंक जाग्याचे वांटे कांयच आडकळ नासतना जावचे पासत वयची एग्जाम बऱ्या तरान जावंक मागतात. एका भुरग्याक मोतीचें समाधान मेळोवंक शिकपांत जीक मेळोवंक जोसेफ प्रेबेल्लो म्हणल्या भावाची एक सायड पॅरलायज जाल्या ताची भलायकी पाटी मेळोवंक मागतात. प्रत्येक ते सावन पासत एका भुरग्याचें डायबिटीज सुमार जावचे पासत 4 वर्सां जावन आसली तकली पडापड गूण जावंक ब्रेन ट्युमराचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक एकल्याचो लिव्हराचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक एका भयणीच्या दोळ्यांचें प्रेशर ग्लुकोमा नॉर्मल जावंक तशेंच फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे पासत मागतात. आम्हा सोमेस्ताच्या तेसां पासत जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगलां. फोनार ईमेला मार्फत वॉट्सॲप मेसेज मार्फत मागोवंक सांगल्या हर एकल्यांक सांत लॉरेन्साची मजत मेळोवन देवा बापाच्या काकुळतीन जेजून आपूण गूण करूंक बरें जावंक सुटका लाभोवंक आमी मागया. ह्या पवित्र तळाची सर्व योजना पंथाक पावोवंक हातीन धरिल्लें काम पंथाक पावोवंक सर्व दानींचेर आशिर्वाद मेळोवंक हांगासर सेवा दिवच्या विविध तरान कुमो करच्या हर एकल्यांक आशिर्वाद लाभच्या पासत आमी मागया. ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲು ಕೃಪಾ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಅವರ ದೈನಂದಿನ
ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾಗಲು, ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ಪೀಡೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವುದರೆ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತರಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕ ಗುಣವಾಗಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ सिगलो ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आमची सगळी मागणी तेसवा सांत लोरेसा मरिफात सर्गींच्या बापाक आतां गिता मरिफात भेटोवन दिवया. गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, गुण कर जेसू, दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर जेसू, अपूर जेसू, अपूर जेसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या अपूर जेसू, अपूर जेसू, अपूर जेसू, दैविक स्पर्शन तुझ्या अपूर जेसू. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्तांवचिणी जियोन बागी मोरान मरोन सरकारची संगता सत्सांग देवा कोकोळचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समीदेव तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेकुसचे जेजो. भगवंत मरिये देवाची माय, पापांच्या खातीर कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भाग्यवंत लोरेस मारती रामा पासो तू विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशें कर म्हूण लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. एक ना अनेक तराच्या पिडेन आमी कश्टांत हांव ह्या पवित्र तळार आयिल्ल्या समेस्तांक जेजून आपडलां देवाची काकूळट लाभल्या. सांत लोरेस आमचे पसोत मागों दी, जेजूची गूण करची सकत आमकां समेस्तांक गूण करूं दी म्हणून आतां विशेश तरान मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें, आनी म्हजी बोट तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससान देवा तुजी गूण गरजे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कोसरोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी वोगा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाल दीस घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवोडलेल्या सर्व बंदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचेतान पयस कर. तुझ्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सांत लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलेकांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली तादोसकाय तांची जावं दी. तशें शांती जोडलेलें ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान रावो आनी तुमकां राखो आनी तुमचे वयर रावो आनी तुमकां
तुमचे वयर तरव आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. या पवित्र तेला उदकांत आमकां सोडवण लाभो. ह्या पवित्र उदकान आमकां सोडोवन दी जेजू क्रिस्त. सर तरेची पातकां आम तितून सुटका जावन पवित्र आत्म्याच्या ह्या तेलाच्या माकण्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाभो. गूण करची सकत आमकां मेळो. त्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमी भरच्याक त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आनी ह्या उदका मरिफात आमकां सुटका बाचावी मेळोंक आमची मनां काळजां उबारोवंक आमी मागया. स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये पवित्रतम्या प्रवाद्यां प्रेरणतो पवित्रतम्या बापान पाठयलेल्या पवित्रतम्या चिसून बसयलेल्या पवित्रतम्या दंदूतां धैर्य दिल्ल्या पवित्रतम्या प्रवाद्यां प्रेरणतो पवित्रतम्या स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा वो तुये. विस्मित बुदेनार पवित्रतम्या जीविताची सर पवित्रतम्या भलायके दातारा पवित्रतम्या सदां काळजी येवच्या पवित्रतम्या विस्मित बुदेनार पवित्रतम्या जीविताची सर पवित्रतम्या भलायके दातारा पवित्रतम्या सदां काळजी येवच्या पवित्रतम्या स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा वो तुये. अंतराची मोडा ओचेर मारल्या कष्टाच्या औरातां उपियून थकला भरोशा किरणा तू उस्वार पांख सर्गी मन रक्षाबीत अरुण पावो स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तेरा वो तुये स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तो देवोनुये
दैविकतम्या मुझे तैरावूं ये सदा स्तुरावूं ये आमचे तैरावूं ये पुरुषा लॉरेन्सरे नम्मय जीव पालकरे क्रिस्ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲॉरेन्सरे ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಒಳನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲॉरेन्सरे ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲॉरेन्सरे ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲॉरेन्सरे ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ अंकुर मोरी आशीर्वाद जेसूच्या पवित्रसा आमा सर्व देतोचे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा भगवंतुर्स चेकुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.